कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सर्क्युलेट येतात की कोणतरी प्रेसाक वता मिडियाक वता आणि एलिगेशन्स करतात की आम्ही लाखांनी कितलीशीच कोटींनी फी वाडयल्या कितलीशीच फी वाडयल्या आणि खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्ले वता। हांव खास हे आज तुमचे मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली। म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युनिसिपालिटीच्यो जितलेच हाऊस टॅक्स जावं ट्रेड लायसन्स जावं अदर ऑल टायप्स ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता तो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले। आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर एमई म्युनिसिपल इंजिनियर आमची एओ आणि एटीओ आणि हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आणि व्हीसीपी सध्या इतले आमी प्रेस कॉन्फरन्स बसयल्या सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवची पयलीं 10 दीस तर तेजी स्टडी केली। 10 दीस स्टडी करतना अशें जालें की कसली तरी कसली फी वाडयतली आमी एक बाकीच्या म्युनिसिपालिटी म्हणजे टोटल गोंयांत 14 म्युनिसिपालिटी आसात तांचोय आमी आढावा घेवचो। तांचे कडेन आमी तांचे सगळे लिस्ट मागयलें। कोण तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हणजे आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता। आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता। कावन्सील आमी चलयतात चीफ ऑफिसर जावं हे सगळे टोटल कावन्सील 25 जाणांची कावन्सील चलयतात आणि कावन्सिलाचें कितें बरें वायट हें आमकां पयलीं चिंतचें पडटा। आमचो हेतू आसा की खंयच्याच कॉमन मनशाचेर खंयच्याच बारीक मनशाचेर तकलेन ना ह्या लोकांचो राग काडया आनी आतांचे तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया असो दृश्टिकोन कसोच ना। हांव विनंती करता सगळ्यांक कोणाकय मिसगायड करचें न्ही।